योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. गोंय सरकारान 12 जुलै मेरेन वाडयलो राज्यव्यापी कर्फ्यूचो कालावधी. निर्बंध कांय प्रमाणात सदळ. केस कापपाची सलूना. खेळा मैदानां चालू करपाक दिल्या परवानगी. दुकानां सकाळी 7 ते सांजे 6 मेरेन उक्ती आसतली. परतून वाडपाक लागल्यो कोविड-19च्यो दिसपट्ट्यो केशी. भारतात 24 वरांत 46,617 जाण सापडले पॉझिटिव्ह. 24 वरांत 853 जाणांक आयलें मरण. धर्मापूर सावन रावणफोंडच्या MDR रस्त्यार शेकड्यांनी फोंड. पोरू जाल्ल्या डांबराचें हॉट मिक्सिंग. आतां पळोवपाक मेळटा वाहन अपघातांचें फिक्सिंग. मुळात ODP प्लॅन बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे उक्ताडार हाडिल्ल्यान वैयक्तीक सुनावणी उरली अर्दुगोटी. ODPच्या मसुद्यांत बेकायदेशीर गजाली आशिल्ल्याचे दाखोवन दिले चिखलेच्या लोकांनी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय सरकारान राज्यव्यापी कर्फ्यूचो कालावधी 12 जुलै मेरेन वाडयलो. अशें आसले तरी निर्बंध कांय प्रमाणात सदळ केल्यात. केस कापपाची सलूना. खेळा मैदानां चालू करपाक परवानगी दिल्या. दुकानां सकाळी 7 ते 6 मेरेन उक्ती आसतली. भारतात फाटल्या 24 वरांत 46,617 कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार 853 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. कोरोनाक लागून मरप्यांचो एकूण आंकडो 4 लाखाचेर पावलो. गोंयांत कोरोनाक लागून आनीक 2 जाणांक मरण आयलें. 183 नवे कोरोना दुयेंती सापडले. भारतांतल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देऊन 5,09,637 पावलो. हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 1.67% आसा. फाटल्या 24 वरांत 59,384 जाण कोरोना मुक्त जाले. आतां मेरेन 2.95 कोटी जाण कोरोना मुक्त जाल्यात. सेगीत 50व्या दिसा दिसपट्ट्या केशीं परस बरे जावप्यांचो आंकडो चड आसा. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 5% परस उणो आसा. सद्याक हो दर 2.57% आसा. जाल्यार दिसपट्ट्या केशींचें प्रमाण 2.48% आसा. सेगीत 25व्या दिसा हे प्रमाण 5% परस उणें आसा. केरळ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगड आनी मणिपुरांत कोरोनाच्यो केशी परतून वाडपाक लागिल्ल्यान केंद्र सरकारान खाशेलो पंगड ह्या राज्यांत धाडून दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. धर्मापूर सावन रावणफोंड वचपी MDR रस्त्याची सामकी जवतिकाय जाल्या. रस्त्यार फोंड पडोवन रस्त्याची चाळण जावन रावल्या. रस्त्याची अवतिकाय पळयल्यार रस्त्यार फोंड आसात की फोंडांत रस्तो आसा हें कळपाक मार्ग ना. पोरू रस्त्याचें हॉटमिक्स केल्लें, पूण एका वर्सा भितर रस्तो व्हांवून गेलो. सिवरेज पायपलायन घालपा खातीर हो रस्तो खणिल्लो. ते उपरांत रिलायन्सान केबल घालपा खातीर रस्त्यार सरी मारलेले. पूण उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो. हॉटमिक्सिंग केल्लो हो रस्तो एका वर्सा भितर व्हांवून गेला. ताका लागून रस्त्याच्या दर्ज्या विशीं प्रस्न निर्माण जाला. काणकोण टू ट्रॅव्हलिंग मडगांव पर्यंत करता. जेन्ना हांव धर्मापूरसान येता जाल्यार धर्मापूर टू हांगा रावणफोंड रस्तो जो जाला पळय न्ही ते हड्डे सारकेच अशें जाला की म्हाजे 2 गाडयो खराब जाल्यो. आतां म्हाज्या गाडयेचो एक पार्ट ना आनी कितें नट खंय पडलेलो आसता तें म्हाका कळतूच ना. नंतर मागीर मेकॅनिका कडेन गेलो जाल्यार ते सांगता कितें तुजो नट गेला किंवा बॅरिंग गेला. आतां म्हाजे 3 पावट म्हाका आख्खी म्हाजें इंजीन देंवून 7,500 करून जो म्हाका 3 टर्न हें करची पडली, गाडी सारकी करची पडली. आनी 4 व्हिलर जेन्ना गाडी घेवन येता तेन्ना ह्या सिटा वयल्यान दुसऱ्या सिटाचेर असो पेशंट हाडटा आसतना सुद्दां अश्यो गजाली खूब जाल्ले कडेन आसा. हो जो रस्तो जो पडटा तो PWDक पडटा. तर PWDचो मिनिस्टर आमचो दीपक पावसकर हाणें बेगिरात बेगीर ह्या हेजेर लक्ष घालून बेगीन बेगीन हे रस्ते सुटावे करचे. सामको पिड्ड्यार जाला. सारकोच पिड्यार जाला सर. मुद्दम तुमी जाले ते गव्हर्नमेंट जे आमचे इंजिनियर आसा, हे JE आसा, E आसा, तेंच्यांनी मुद्दम पळोवचें की ह्या रस्त्याची हालत कितें जाला ती. हो जो रोड आसा तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड. हो जी हायवे NH-17 चालू जाता थंय साकून मानू घरा कडच्यान बायपास रोड जो रावणफोंडार गेला तो रोड हो. ह्या जो रोड आसा ह्या रोडाचे आज पळय इतली पिड्ड्यार जाले कडेन आसा हो रोड की खूब त्रास जाता लोकांक. आख्खो रोड पाड जाला. हांगा सिवरेजी खातीर रोड फोडले कडेन आसा. अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर फोडले कडेन आसा. जेन्ना हे परमिशन जेन्ना मागतात PWD कडेन जेन्ना सिवरेज आनी अंडरग्रावंड केबलिंग त्या टायमार ते सिवरेज डिपार्टमेंट या केबलिंग अंडरग्रावंड केबलिंग डिपार्टमेंट जे आसा ते तेंचे कडेन परमिशन मागता आनी PWD तांकां रोडाचे अमके पयशे भरपा लायता. पूण हे पयशे भरतरेक हे पयशे वयता खंय? गोवा 365 खातीर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडा वयल्यान
धर्मापूर साकून रमेश नाईक राऊत. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय बेगीनूच लॉजिस्टीक हब जाल्लें पळोवपाक मेळटलें. तातूंतल्यान रोजगार निर्मिती जातली. माजी नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभून म्हटलें. आदलो नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभून शुक्रारा दाबोळी विमानतळावयल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावयल्या टॉयलेटीचें उक्तावण केलें. ताणें सांगलें वेवसायीक लॉजिस्टीक हब करपाचे नदरेन 11 जुलयाक बसका जावपाची आसा. ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आनी विमानतळाचो संचालक गगन मलीक हाजर आशिल्ले. When I was the Minister of Aviation, I had announced that we'll have a logistic hub in Goa. I have a very bad habit of following it up. Next month, the CIA, the Chartered Institute of Logistics and Transport, and many others, I joined hands with the local branch of CIA also. Swati Salgaonkar is driving it. The Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, will be participating in it. And I am very happy to say that we are taking the next step forward to make Goa a logistic hub, which will create jobs, which will create new opportunities for small and medium enterprises without damaging environment. That is very important. That is what is going to happen in Goa. So I think in the next month, August, I think it's 11th of August, we are having this program. So we'll go forward and make sure that Goa remains the most sought after place, as my dear friend Mr. Marvin Gudino mentioned, for the people from all parts of the world to come here and enjoy the beauty of Goa and also the hospitality. Everybody knows Goa is a world-class destination. In pandemic times, air traffic has been less, passengers arriving have been less. But I am telling the airport authorities that they have to gear up for a type of a bonanza which is going to come as the pandemic situation improves. Because of various restrictions put all over the world at different airports by different countries, people will not miss going out for holidays. And what better destination is going to be there than a place like Goa? So you'll have people coming by the hordes, you'll have people descending where you have never expected. We have to be prepared for that. While we have to prepare also for the worst in terms of if there is a third wave, which the state government has already geared up. We have made preparations, we are more ready than ever before. But don't look at only the bad side. The good side is people love to come to Goa. More and more people are going to be coming. So we are looking at that scenario as well. And as rightly pointed out by Mr. Suresh Prabhu. कोरोना सोंपल्या उपरांत गोंयच्या विमानतळाचो वेवसाय आसलो तसो परतून सुरू जातलो असो विश्वास गगन मलिकान उक्तायलो. As far as international flights are concerned, the scheduled international flights are stopped till 31st of July. But as I could foresee, or as I am seeing it in last 2-3 days, there is some increase in domestic passengers, there is increase in some flights. Today we are having 19 flights, though passenger footfall is less, but it is indicative that on a working day, flights have increased. So I am expecting slowly and gradually, as vaccination takes place, as state all these states will come together and work out things in a better manner, this traffic is going to come up. And it is very correctly said that we are going to have work many folds. For example, when this first wave ended and operations resumed, we had 2 times work which we used to have pre-COVID level. Aircrafts became bigger in sizes. We had more number of people, sir, in those 3-4 months, instead which used to be in the last year in similar months. So, yes, as sir has said very clearly, bad days won't last forever. We are looking for the sun to rise. It's going to rise. Light is there on the horizon. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कागदपत्रां गरजेची नाशिल्ल्यान आनी मुळात ओडीपी प्लॅनूच बेकायदेशीर गजालींनी भरिल्ल्याचे उक्ताडार हाडिल्ल्यान चिखली ग्रामस्थांची वैयक्तीक सुनावणी अर्दकोटी उरली. मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणान तयार केल्ल्या वास्को नियोजन क्षेत्राचो ओडीपी 2030 च्या ड्राफ्टांतल्या आक्षेपांचो विचार करपा खातीर उपसमितीन चिखलेच्या लोकांक आपयल्ले. MPDAचो वांगडी सचिव आनी हेर हाजर आसले. पूण लोकांनी मागिल्ले डॉक्युमेंट प्राधिकरणा कडेन मेळ्ळे नात, गरजेचे डेटाय दिवपाक शकले नात.
मसुद्यात जायत्यो चुकीच्यो आनी बेकायदेशीर गजाली आशिल्ल्याचे लोकांनी दाखोवन दिले. पळयात. पहिल्या सुवातेर this is a illegal plan. Planning is done for 10 years. 2016 केल्लो which is valid up to 2026. The next one will be for 2036. Suddenly now they have come with draft plan 2030. We smack of some ulterior motive of some politicians. ह्या पळय कोण MLA आसा. Since elections are coming, we strongly feel खंयच्या बिल्डरांचे रियल एस्टेटांचे they would have converted the green zone into red zone for mega projects पयशे घेतले आसतले. Because we inspected this, we found lot of illegalities. सगळो तांबडो करून सोडला. That means it is for construction. Anywhere suddenly in the middle of the residential thing they have shown as commercial. We have strongly objected. The member secretary was very decent enough to accept, appreciate our objections. The committee which was there understood the genuine objections. We have given with documentary proof. And we feel all this type of planning which is required, it requires micro planning. Udak खंयचे येतले, लायट कितली येतली, is there a school in the village, is there a post office, हे सगळे सुविधा आसा, हॉस्पिटल आसा, हे सगळे प्लॅनिंग करपाक जाय. रस्ते आसा, कांय ना, बेश्टेच परमिशन दिता मेगा प्रोजेक्ट्साक. That is why there is congestion, that is why there is shortage of water, shortage of electricity. And probably now we are linking it up to Nilesh Kabra. He is saying there is shortage. That means there is some हेराफेरी, दाल में काला. हे सगळे म्हाका दिसता रेड झोन करपाचें आशिल्लें आनी तांणी पयलेंच सांगलां शॉर्टेज, केटरिंग फॉर द फ्युचर. सो द कमिटी under the member secretary has been decent enough to accept our objection, and they said they'll do the necessary corrections. आमकां जायती वायोलेशन्स मेळ्ळे एज रिगार्ड्स टू TCP एक्ट प्लस बिल्डिंग्स एक्ट, आनी ती आमी तेंचे मुखार दवरलेली आहा की ह्या कायद्या प्रमाणे ही वायोलेशन्स आसतना ODP प्लॅन मुखार वचपाक जायना. हें पयलीं रेक्टिफाय करपाक जाय. प्लस जें कितें बेज कितें आहा तें पयलीं रेक्टिफाय जावपाक जाय. विदावट वीच यू कॅनॉट प्लॅन. फॉर एग्जाम्पल बिल्डींग बांदपाक मुखार हें मेळपाक जाय देखून रोड प्रपोज केल्लो आहा 6 meters 10 meters, पूण ग्रावंड रियलिटी ही पळोवंकूच ना वायल प्लॅनिंग ऑर वायल प्रपोजींग द प्लॅन वेदर इट इज पॉसिबल. सो ग्रावंड ट्रुथींग हॅज नॉट हॅपन. सो आमी डिमांड केल्लो की हें ग्रावंड ट्रुथींग जावपाक जाय. कम एंड व्हेरीफाय. द MS हॅज बीन कायंड इनफ एंड ही हॅज कम वन्स. आतां आनीक जायत्यो वस्तू आहेत, सो तेणी आमकां सांगलां की ते परतून येतले थिंगा. आनी आफ्टर लुकींग इन टू द मॅटर, दॅट इज द ग्रावंड रियलिटी कितें आहा त्या प्रमाणेच जे कितें ऑब्जेक्शन्स आहा ते रेज करतले. प्लस जे रोड्स स्पेशली आमी डिलीट करपाक सांग. वी वॉन्ट टू मेंटेन द ग्रीनरी अरावंड. आमचो दोंगर आहा तो काबार जावपाक आमकां नाका. एंड वी डोंट वॉन्ट दॅट झोनेशन टू बी चेंज. कित्याक चिकाली आतां सद्याक थोडीशी ग्रीनरी उरलेली आसा, फास्ट काबार जावपाक लागलेली आहा. एंड दॅट इज बिकॉज ऑफ दीस टायप ऑफ प्लॅनिंग वीच इज सस्टेनेबिलिटी कांयच ना थिंगासर. जस्ट फॉर द सेक ऑफ समबडी इज आस्किंग समथींग ते थिंगा घायल्ले. आय डोंट नो हू इज आस्किंग, वी डोंट हॅव दॅट इन्फॉर्मेशन. बट आय सी दॅट दीज आर द पीपल हू हॅव प्रपोज सम चेंजीस. इवन विलेज आहा आनी आतां इन द PDA देर इज city and village. Entire area, that is city as well as village, cannot be planned in the same manner. There is a lot of lacunas in the draft ODP. So we have asked them for all the details, what research they have done, what is the basis on which this planning has been done. We have not concluded. We have also placed a request that they visit the village. They have accepted that request also. The committee will be coming. They have offered to come. They will give us the date. And we told them, you come at site, see what we are saying, what is the at site situation in the village, and how the people are suffering because of misplanning and misdevelopment. गोवा 365 खातीर विरू महाले. पालिका वेंचणुके उपरांत पणजी महापालिका आनी मुरगांव पालिकेची शुक्रार दीस पयली बसका जाली. म्हत्वाचो अजेंडा आशिल्लो अर्थीक स्थिती आनी घटमूट करप. कोरोना महामारीच्या काळातूय थकबाकी वसुलीचेर भर दिवपाचे हे बसकेत थारले. पणजे महापालिकेची 37 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. ती वसूल करपा खातीर वन टायम सेटलमेंट येवजण राबोवपाचे पणजे महापालिकेन थारायला. चडशा लोकांनी आपली घरपटी आनी वेवसायिकांनी वेवसाय परवान्यांचे नूतनीकरण करूंक ना. पालिकेन सॅनिटरी शुल्क उणें करपाचें थारायला.
तसेच व्यवसाय परवान्यांच्या नूतनीकरणाचा कालावधी वाढवून दिला. महापौर रोहित मोन्सेरातान ही विषयी माहिती दिली. Because of COVID now, a lot of people cannot afford to pay their house tax, their trade licenses. A lot of people having a lot of issues. So now under what we've done now is this new OTA scheme. Hopefully once it gets approved by the government is now the CCP has a lot of outstanding debt. Okay, we have some 37 crores that is outstanding. Okay, and CCP needs this money for the functioning. We needed to pay our staff, we need to do our solid waste management, all of that. So now what we are proposing is now, out of that 39 crores, 16 crores or 17 crores is your principal amount. So what we want to say is, all the people, I want to appeal to everybody also from Panjim, just get your principal amount cleared. Okay, so for 6 months now, once it's approved by the government, we are willing to forgo every single error that you have. So now, we have reduced the sanitary charges and we have taken the opinion of business people from Panjim itself. Now we have consulted with them closely and they have told us that the rates that they kind of expect, and we have more or less agreed. We are extending the deadline for renewal of trade licenses. Now it is supposed to be in July 15. We are extending that till September. We also realize that everyone in Panjim is having a difficult time. We do not want to burden them further. Okay, so now we've approached a lot of business people also. They've told us they are not interested in a discount or anything like that. They would just ask us to delay the payment, which is what we're doing. आर्थिक येणावळ वाडोवपा खातीर मुरगांव पालिकेन घरपट्टेत वाड करपाचें थारायला. तशेंच व्यवसाय परवानो घेयनासतना व्यवसाय करप्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय लेगीत हे बसकेंत घेतलो. MPT, IOC आनी HPCL कडल्यान थकबाकी वसूल करपाचे बसकेंत थारले. आज आमची म्युन्सिपालिटीची फर्स्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्या. तेच्या भितर आमकां सगळ्यांक आमी न्यू कावन्सिलर आसल्या कारणान तांकां पटोवन दिवपाक जाय आसलें. आमचे मार्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलाचे फायनान्शियल पोजिशन कशें ह्या बद्दल तांकां सांगपाक लागून आमी सगळे प्रयत्न केले आनी त्यांच्या नदरे समोर मांडलेले आसा. आमचे म्युन्सिपालिटीचे फायनान्शियल पोजिशन म्हटल्यार ते आमकां कशा भाशेन इनकम येवपाक जाय त्याचेर आमी स्टडी करून आमकां जे रिकवरी डिपार्टमेंट आहा ते त्या प्रमाणे आमी MPT मागीर IOC, HPCL मागीर मार्केट फेडरेशन हांकां सगळ्यांक आपोवन तेंचे कडेन मिटींग फिक्स केला आनी कशा भाशेन आमकां रिकवर करपाक जाता हेचेर आमचो प्रयत्न चालू आहा. आमचे चेअरपर्सनान आमच्या फुड्यान मांडले की फायनान्शियल पोजिशन हेचें कितें आहा पळय तें म्युन्सिपालिटीचें एकदम वर्स्ट पोजिशन आसा. सो हेचेर सुटावो काडपाक लागून आमी 2-3 हे सजेशन केल्लेलें आहा. चीफ ऑफिसरान सांगलेलें आनी कावन्सिलरान डिस्कशन केल्लेलें आसा. जशें आमी ऑक्ट्रॉय जें आमकां बंद जाल्लेलें आसा 2014सून, ज्या कारणान आमकां पयलीं सॅलरी घालपाक खूब आदार मेळटालो ते आमकां चालू करपाक जाय हें आमी डिसिजन घेतलेलें. आनी आमकां अर्बन मिनिस्टरान ऑलरेडी प्रॉमीस केला की आमकां तो फूल गायड करतलो आनी हेल्प करतलो म्हणून. आनी हें आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा की तें ऑक्टर आमी खंयचे तरी स्पेशल ग्रांट ह्या रितान आमकां परते हाडपाक लागून. हेच्या व्यतिरीक्त आमी हांगा जे हावस टॅक्स आसा, हावस टॅक्स आमकां 2012 पासून आमी इम्पोज केलेले आहा टॅक्स आनी रिवायज सुद्दां करून गावना आमकां. जेच्यांनी एसेसमेंट जे व्हडली घरां बांदिल्लीं आसा तांकां आमकां टॅक्स रिवायज करपाक मेळना. सो आमी ते एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की आमी ते टॅक्स टील 2021 मार्च 31 मार्च 2021 पासून आमचे कोणी बनलेले आहा तेंचे आमी हावस टॅक्स रिवायज करपाचे, ज्या कारणान आमकां आनीक रेवेन्यू वाडटलो. शॉप्स बिजनेस करता तांकां लायसन्सां ना. आमी लायसन्साक खंयचे तरी मोल्ड जावपाक जाय आनी तांकां लायसन्स इश्यू करपाक जाय. लायसन्स एक कसलें एक हें न्हू, म्हणजे एक वॅलीड डॉक्युमेंट किंवा एक ओनरशीप डॉक्युमेंट न्हू, पूण ते आमकां जाय तेन्ना रिवोक करूंक शकता. पूण आमी ताका लायसन्स दिनासतना सुद्दां हांगा लोक बिजनेस चालू करता. सो आमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आमी ते एक डिसिजन घेतलेलें आसा. 2011चो ODP जेन्ना प्लॅन करताले, 2011 ODP म्हाका तितके वर्स खबर ना, बट अरावंड 2006-07 तेन्ना शांतीनगरची जी एरिया आसा ती एरिया हांव नकळो कोणी ती कशी, कित्याक लोकांक काय इंटिमेट करूंक ना, कोणाक काय विचारूंक ना, कांयच ना. आनी ती त्या ODPचेर पार्किंग एरिया म्हणून नोटिफाय केली. आतां कोणाचें मॅलिफायड इंटेंशन आसलेलें आमी नकळो त्या टायमाचेर 2006-07 ते. आतां ती खंय तरी नजरेक येयल्ली आसा सगळ्यांच्या. सांगचें म्हटल्यार ती जी एरिया आहा ती डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. थंय लास्ट 40-50 वर्सांनी लोक रावता. थंय देवळां आहा, इगर्ज आसा थंयसर. थंय आमचे म्युन्सिपालिटीची एक PFA आसा, पीपल फॉर एनिमल, ते रन करता. आनी हेंच्यांनी ही एरिया नोटिफाय केला पार्किंग एरिया म्हणून. हांव नकळो हें टोटली रॉंग जें केलां तें. आमी ऑलरेडी हो जो इश्यू आसा तो आमचे ऑनरेबल MLA हांच्या नजरेक हाडलेलो आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी वास्कोच्यान हिरू महाले.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत शुक्राराक कमी अधिक प्रमाणात पावसान हजेरी लायली. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 6 जुलय मेरेन कमी अधिक प्रमाणात पावस पडटलो. तशेंच वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना कमी जाला आसात पूण काबार जावंक ना. देखून घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.